सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. शिलोंत थाने जेवण पियवण झाल्या उपरांत हान्ना उठली आणि सर्वेस्परा मुखार गेली. तेदना याजक येली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंताकडे आपल्या आसनार बसोन आसलो. ती सगळीच खंतेबरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आणि दुखां गळवून रडली. तिने अशी एक आंगवण केली, दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणेचे दळदेरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणेचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणेक एक पूत जल्मासो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीनभर सर्वेस्पराक भेटयतलें. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना येली तिच्या तोंडाक पळयतलो. हान्ना मौनपणे प्रार्थना करतली, तिचे वोंट हालतले, पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली. आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेले स्थितींत रावतली? तुजो दाका सोरो पयस कर. हान्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वमतिलें इतलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखिनाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजान तावन उलयतलें. येलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवाकडे मागलां तें तो तुका दिव. तिने जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणेक दया लाबूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेलें दिसूंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी तांणी सर्वेस्पराचें अराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपले पतीने हान्नाकडे एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उगडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिने एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक तिने म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्पराकडे मागून घेतलो. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत ते कफरनावांत येवन पावले. साबात येताच जेजू सिनेगोगाक वचोन शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयताच ताणें बोब मारली. नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका भेश्टावन म्हळें, थोंड धांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळ्यान किलंस मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशे विचारी लागले, ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली. देंवसाराक पर्यान तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांत्यांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतार हे.